चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मदें कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदें हांव म्हणटा माणकुलो, कारण आमी जशे शिकतात तशे आमी माणकुलेच उत्तात. एक विनोदी कलाकार जाणें आपलीं पावलां ह्या पालकाचेर रिगोयल्यांत आनीक लोकांक हांसोवपाचें काम करता. म्हणटच ताचे लागीं थोडी भासाभास करुया. हां, होच तो सॅड्रिक पिंटो, कॉमेडियन सॅड्रिक पिंटो. खरेंच खूब उमेद जाली तुका भेटोन आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. सॅड्रिक बाब, ह्या पालकाचेर एक विनोदी कलाकार कसो तूं केन्ना भितर सरलो? हांव 2009 भितर सोला, जेन्ना हांव इस्कलां आहलो तेदोना. पयलीं आमगे इस्कलां हें जाताय न्हू, प्रोग्राम बी जाताय, कितें रे गॅदरींग जाताय चोय. सो गॅदरिंगाक कोण तरी म्हाका इंट्रोड्यूस केलो, तुका आर्ती आहा आनी तुका आमी एक तियात्रांक घेवपा सोदताय म्हूण. आनी हांसोलो ना आयकलो तो डायरेक्टर. तेन्ना म्हाका रागार जायनाका म्हूण एक तियात्र काडलो 2009. आनी तेदोन हांव हिरो हांव कॉमेडियन न्हू. आनी हांवें ओके म्हणे कोत म्हूण सांगलें. मागीर हिरो केलो, मागीर हिरो कोन्न हिरो बरो केलो. मागीर कोण तरी म्हाका सांगिल्लें मागीर हेडां येयलो, पयलीं तियात्र. आनी मागीर हांव हेडां गेलो आनी हेडां हिरोवा रोल केलो. आनी मागीर एक पार ते हांव वेकंट उत्तालो. सो हांवें म्हळें हांव कित्याक बेकार रावं, हांवें म्हळें हांव कॉमेडी करता तेतूं. सो तेतूं हांवें कॉमेडी केली त्या हेडांक, क्रूज दे वेल्डे म्हूण. आनी मागीर तेत हांवें कॉमेडी केली. आनी जे कितें हांवें हिरोवा रोल केला तेतूंक मागीर कॉमेडी बहुत दिसली तेका. सो तेतूं मागीर एकलो सोकोर दे आंबेली म्हूण तेत आहलोलो हेड, पार्थिवी बरयतालो. तेणें मागीर एक तियात्र काडलो, तुजें उतर म्हूण. आनी तो म्हणूंक लागलो तूं आपल्या कॉमेडियन येसाय. आनी हो आमगेलो कॉलिन आहा तो बेनी आनी ते हेड काडटा न्हू भितलांतले. सो तो आनी हांव कॉमेडी करताले तेतूं. आनी एश कोन्न मागीर हांवें चिंतिल्लें म्हाका हांवूय मोडे आहा न्हू. सो म्हाका तो हिरोवा रोल सोंपपाना. सो हांव मागीर सोमतो कॉमेडियाक येयलो. सो मागीर सेकेंड वर्सा मागीर मिनीन मारियो म्हाका मेळ्ळो. आनी मागीर मिनीन मारियोन म्हळें आपूण एक भुरग्यांगे तियात्र काडटा, फाल्यां रावनाका म्हूण. आनी प्रोफेशनल हितून तो म्हगे पयलो तियात्र मिनीन मारियोलो, भुरग्यांगे तियात्र, फाल्यां रावनाका म्हूण. आनी तेतूं सयत हांव पयलो हिरो. आनी मागीर 15 शो केले. आनी मागीर एकू कॉमेडी कांतार म्हणटा हांव तेतूं. आनी मागीर कोण तरी सांगिल्लें ताका कॉमेडी दी म्हूण तो कांतार हितूं बरो म्हणटा जाल्यार कॉमेडी कित्याक करपाना. सो मागीर सोन हांवें कॉमेडी केली आनी ते कॉमेडी केलोली तेसो उलो कॉमेडियाक उलो. सॅड्रिक, रागार जायनाका, हो तुजो पयलो तियात्र. खंयचो? रागार जायनाका. हय हय. म्हणटच म्हाकाय थोडी कॉमेडी करूंक आवडटा. त्या उपरांत तूं दुसरो तियात्र न्हेसलो जावन तातूंतल्यान मिनी मारियोन तुका एक विनोदी कलाकार कसो हाडलो. पूण हिरोची भुमिका करूंक तुका बरी दिसताली काय विनोदी भुमिका? एक्चुली म्हाका कॉमेडी पयलींसून लायक. जेन्ना आमगे गांवां आमी क्रिसमसा बी प्रोग्राम कोताय न्हू, तेदोन हांव कॉमेडी कोतालो कितें. पूण आतां कोण तरी एप्रोच जालो आनी तुका आमी हिरोवा रोल दिता म्हळ्यार ना कांय म्हणूंक जायना. कित्याक जी कला रोगतां आहा ती कितें ना कितें कोण तरी दाखोवपाकू जाय. सो हांवें म्हळें चल करया, कित्याक जायना हिरोवा रोल. सो हांवें मागीर हिरोवा रोल कोन्न दाखयलो आनी केलो म्हण तूं बरो केलो. आनी मागीर तरी पासून म्हाका जातालें हुंच्यान तरी हांवें कॉमेडी वचोंक जाय, कित्याक म्हाका कांय हायट ना न्हू. पूण सॅड्रिक उलयतना रागार जायनाका. हो तुजो पयलो तियात्र पळय. हांवें एक नवो तियात्र काडूंक केला आनीक म्हज्या तियात्राची एक हिरोईन बरीच लांब आहा, म्हज्या परस लांब. म्हणटच त्या तियात्रांक हांव चिंतालो तुका हिरोची भुमिका दिवंक. अरे जो कोण हांव तियात्र करता न्हू रागार जायना ते हिरोईनू लांब आहलोली.
हय तो तुका सांगोंक ना हय तो व्हड जोक आनी लांबूय आसलोले आनी हांव म्हणलो आनी मागीर जे कोण मुगे फ्रेंड बी तियात्र चोवपा येयलो न्हू ते मागीर म्हाका म्हणटाले अरे हिरोईन लांब येयली आनी तूं म्हळें मरे म्हणटाले पूण रागार जायनाका म्हाज्या तियात्रान तूं भुमिका करतलो करूं कितें जालां करपाची सेड्रीक आयज पासून कितले तियात्र न्हेसला आज पासून रावंडाचे ओ सबस्टिट्यूट सयत दोन सगळे सगळे म्हाका स्वता उणें म्हळ्यार 39 लिस्ट तयार केला आसता ना तयार केलो ना पूण म्हाका दिसता की 2009 आनी हे 2019 म्हळ्यार ह्या शॉर्ट पिरियडा भितर हांव सबस्टिट्यूट पासून दवरलो जाल्यार पयलीं चडशें हांव सबस्टिट्यूट कोतालो कित्याक म्हाका तितून ग्रुपां बी तितलो चान्स पडना आसलोलो कळ्ळें न्हू सो अशें करून हांवें जेन्ना बेतीन येयलो मागीर कितें रे तो किमोस तियात्र येयलो आनी हे जायते तियात्र न्हेसले मागीर अनिल ओलगा गेलो ओपन जेल आनी अशें करून मागीर सबस्टिट्यूट बी हांवें जायत केले पूण म्हाका दिसता एट प्रेजंट तर हांवें कॅल्कुलेशन करूंक गेलो जाल्यार 39 आनी हो आतां जाकोपा गेलो न्यू रिलीज जाता 24 ह्या म्हयन्याचे घरचो बिदी बायलो चोर म्हाका स्वता चडशे 39 ऑर 40 अशें म्हाका दिसता मोरलेस पूण तुज्या जे ह्या 10 वर्सांक जो तूं तियात्र न्हेसला तुज्या आवडीचो असो खंयचो तियात्र मुगे आवडीचो तियात्र म्हणचे चडसो म्हाका स्वता बेतीन कित्या पासून कित्याक तेतून म्हाका सारको कॉमेडी बरी मेळ्ळी आनी ती कॉमेडी हांवें सारकी हार्ड वर्क घेवन केलोली कित्याक सारको प्रोफेशनला मदें बरो प्रोफेशनल असो म्हाका चान्स पडो तेतून सो हांवें मुगे फूल हार्ड वर्क गायलोलो कित्याक म्हाकाय जाय आसलोलें मुगे जी भुमिका आहा ती हांवें दाखयलोली लोकांक आनी म्हाका जाय आसलोलो ह्या पालकार हांव उरलोलो आनी हेजे मुखार उरल्यार पुरो आनी सो तेका लागून हांवें मातशें हार्ड वर्क केलोलो स्टडी केलोली होमवर्क केलोलो कित्याक मुगे ओन घातलो तेतून सो तेका लागून म्हाका सो तेसो मातशें तो एस मुगे फेवरेट तियात्र बेतीन रागार जायनाका हो तुजो पयलो तियात्र आजूय आतांय म्हाका उगडास आसा सेड्रीक त्या तियात्रान जी तूं कॉमेडी भुमिका कोत्तालो ती रस्त्यार आसली काय घरांत आसली घरांतूय आसलोली आनी सायडीनूय आसलोली पूण घरांतू चड बरी एंट्री आसलोली म्हाका आयज मेरेनची तुजे आवडीची अशी घरांतली एंट्री म्हाका दिसता ह्योच आसतल्यो हय घरांतू एंट्री कितें जाताय तुका तेतून मात तुका मातशें येदें तुगे चॅटींग घालूं मेळटा जावं तुगे कितें चॅटींग करूं मेळटा तुका सांगूच पडटा आनी रोड सायड बी कॉमेडी कितें आसताय ते तितले उलोवपा पडटाय कित्याक हालमाय म्हणटाय न्हू कॉमेडी येद्यो केलो म्हण तियात्र लांब जा म्हणटाय न्हू सो तेका लागून थिंगा मातशें आमकां हें करूं पडटा पूण घरा मातशें तुज्यान कितें चॅटींग करूं अशें मेळटा म्हाका दिसता हांव अशें रोडार करूं मेळटा पूण म्हाका मुगे फेवरेट अशें म्हाका दिसता की घरांत तुका कितें येदेशें चॅटींग करूं मेळटा म्हूण पूण लोकांकूय आवडटा आसतलें हय जालेंची सेड्रीक बाबा आदीं जे तियात्र जाताले तातूंत तशीच कॉमेडी आसताली चडशे रस्त्यांचेर चडशें आसूं नासलें खंय तरी सिच्युएशन चेंज करूंक जाय जाल्यार ते रस्त्याचेर येताले पूण आयज एक परंपरा कशी जाल्या की तियात्राची स्टोरी वेगळी आनी कॉमेडी प्लॉट वेगळो तें सारकें पूण आतां कितें करया लोकांक चडश्यो कॉमेडी जाय म्हणटरी कितें ना कितें कोण तरी कॉमेडी हाडची पडटा सगळें कांय आमच्यान घरान दाखोवपा जायना येदेशें तरी कितें तरी सायड वे जाण लोकांक दाखोवचें पडटा केन्ना कॉम्पिटिशनाचें तियात्र न्हेसला एक 4-5 आसतले पूण तातूंत तुका कसली भुमिका पडली तेतून म्हाका हांवें पयलो जुजे म्हूण माजोर्डे एकल्याक केलोली पूण तेतूंय बी हांव तेदोन हिरोवूच आनी मागीर तेणें विलेज शो हाडवले तेदोन हांव आनी जेसन कॉमेडी कोता तितून जेसन माजोर्डेचोच आनी मागीर हांवें ओपन जेल म्हूण अनिल ओलगा गेलो केला ओपन जेल म्हूण तेतून हांव फक्त एक कांतार म्हणटालो कित्याक तेणें म्हाका कॉमेडी म्हूण हाडवलो पूण मागीर जाणटो मागीर थिंग मागीर हेंच केली कांतारू म्हळें आनी बेश्टे 2 कितें एंट्री मारतालो घरा त्यो जाले चड वीक सारक्यो रागार जायनाका जायते फावटी तूं कांताराचो उगडास काडटा आनी रागार जायनाका हो तुजो पयलो तियात्र म्हणटच कांताराचो तुवें उगडास काडला आमच्या ऑडियन्सा पासत कांताराच्यो 4 वळी कांताराच्यो 4 वडी म्हळ्यार म्हणटलो पूण म्हगे फेवरेट कांतार पयलो म्हणटलो कित्याक तें सांगूची जेन्ना गीत तियात्र येयलो न्हू गीत तियात्र हांव हिंग कांतार म्हणून व्हरोन येयलोलो पूण हिंग ऑडिशन चलतालें गोंयच आवाजाचें आनी म्हाका दिसलें अशें म्हाका वॉयस आहा सो एक ऑडिशन दिया सो हांवें काळें आनी ऑडिशन दिलें आनी थिंगा हांव सिलेक्ट जालो पेपराचेर येयलें सेट्रिकागे मिन्स मुगे नांव आनी हांव सारको इतलो हॅप्पी जालो की म्हाका गोंयच आवाज एक चान्स एस पडो एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सो थिंग मागीर हांवें एक कालची कोडी कांतार म्हळें तरी सगळीं जाणाय कालची कोडी कांतार थिंग हांवें तें कालची कोडी कांतार म्हळें
गोंयच्या आवाजाक आनी सारकें इतुलें फेम जालें आनी जायत लोकांकूय तें मानवलें जे स्टायलीन हांव म्हणटा सो आतां तूं म्हाका म्हणटा म्हूण हांव एक 4 लायन म्हणटलो ओके ल्हान आसतना हांव वाकुट्टा म्हूण तोंडेन माय म्हाका गुटलायताली आपले उंटेन भोंवक व्हरो म्हाका घोड्याचे गाडयेन माय म्हजी पडोवंक सोबीत दिसो साडीन पांय बुरी पासूय वेतालीं जोडीन सदांच म्हाका वाडटालीं कालचे कोडेन चितूय बरें लागतालें कुण्ण्या जे हित जाल्यार उदीक रुचतालें कुण्ण्या बगर मोज्यान जेवंक जायनासलें नुस्तें तोंडाक लग्न जाल्यार चलतालें पांय म्हजो हें पडून म्हाका म्हणटालो काजाराक पुता तुज्या पावस पडटलो उतरां आयकोन जीव म्हजो मुरगोडटालो सेड्रीक आतांय तुका तें संगीत वागताशें दिसतालें हय कित्या पासत कित्याक तें रोगतांक बोलो ना म्हणजे जे संगीतकार त्या वेळार आनी त्या काळार तुज्या बरोबर तुका तुज्या कांताराक सांगात दिताले ते खरेंच तुजी उर्बा वाडयताले हय शी सारकें चड बरें उमेद दिताले आमगे जो कोण आमगेलो सॅक्सोफोनिस्ट कोण रॉय सारको व्हेरी गूड सारको हमफूल सारको बरो हेल्प कोतालो जावं आमगेले हेरूय आहाय कोण तो आमगेलो आनी एकलो सॅक्सोफोन आमगे एंटनी डेविड तो आसलोलो ते दोना मागीर जेम्स आसलोलो कीबोर्ड आनी एकलो सॅक्सोफोनिस्ट आमगे नांव येना म्हाका तेज्यात सद्या एलेक्स बरें हेल्प कोताले हां सायडीक तूं हिंग चुकला हिंगा अशें तेशें एशें कोन्न आनी जाता ही तुगे पयलीं हांव जियाचें म्हणटालो मागीर इयाचें म्हणटालो मागीर एफाचें म्हणूंक लागलो आनी अशें करून जालें म्हणटा कित्याक ते दोन गीत याद नाचतालो ते दोन वाजोवपाक जेम्स आहलोलो सो जेम्सान मागीर थिंग ती की चोयलोली कळ्ळें न्हू सो जेम्स थिंग गिदा आहलो म्हूण म्हाका मातशें ते की आडीचें हेल्प जालो आनी खरेंच जेम्स जायतो हेल्पफूल जायतो आदार दिता आनी उर्बाय वाडयता वच मुखार हय तर त्या उपरांत तुका कांतारांची आवड लागली थोडे बहुत तियात्रांनी तुवें कांतारांय म्हटलीं तर कांतारां म्हणपाचो जो गोश्त आसा जावं कांतारां आयकुपी जो ऑडियन्स आसा तांच्या लक्षान तुका कितें मेवलां सगलीं म्हणटाय तुका कांतरांय बोर जाताय कॉमेडी बोर जाता सो हांव दोनी आटीचें वयता कांतराकूय वयता आनी कॉमेडीय बी कोता पूण रागार जायनाका तुवें जायते फावटी हिरोची भुमिका केल्या हय पूण आतां कितें जाता आतां पयलीं ह्या फिल्डांत तूं येतो जाल्यार तुवें कितें ना कितें पयलीं करचें पडटा आयदर तूं कोणू डायरेक्टर तुका एक एंट्री दिवं ओ 2 एंट्री दिवं और कांतरां सोय येवं हाडूं तुवें वसोंकूच जाय तुवें पयलीं तुगे फियर आहा तो पयलीं भायर काडूंक जायो मागीर तुका एक करेज मेळटा बाबा आपूण एक म्हणटा आपूण 2 म्हणटलो सो तेंच म्हाका जालोलें सो हांवें जें कितें मेळटा तें पयलीं सद्या घेयलें हांवें ना म्हणून ना कळ्ळें न्हू हांव ओपन जेल तियात्र कोतालो आनी लोलगालो म्हाका कॉमेडी आहा म्हणून हाडलो मागीर निमाण मागीर थिंग कितें जालें आनी मागीर तेणे काळान म्हाका एक कांतार म्हळें म्हज्यान म्हणूंक जातालें तें दोना तुवें म्हाका कॉमेडी हाडलो आनी आतां हांव कांताराक खुची पूण हांवें तशें करूं ना कित्याक तो टायम मुगे वयर सरपा आहलोलो सोजमलो न्हू सो अशें म्हाका दिसलें सो जे इतलेंच की जे कोण आत पासून कोण येताय न्हू अपकमर एक्टर तेम केन्ना तूं कितें दिवं ना म्हणपा न्हू आं वय आपल्याक जाता म्हणून वचपाचें कित्याक मुखार तूं कोण तरी जज करपा जाय जाण आमगे ऑडियन्स आहाय न्हू लोक खरेंच सेड्रीक तुवें जायतो तोकोस घेतला जायतो त्याग केला आनीक सॅक्रिफायस करून म्हणटा तसो तूं पालकाचेर आयला दुसऱ्या भशेन तुवें आडकां नाटकां करून हाचे ताचे पांय ओडून तूं मुखार येवंक ना आयज जायते लोक तशे आसात चोय कितें आसता आमच्यान तेशें करून म्हणोंक जायना की मिन्स म्हाका तियात्रा घे रे म्हूण फोन मारलो येयलो चोय कितें आसता सगल्यांकू आतां आमी कितले जाण आमगे गोंयचे भुरगे आहाय सगळे म्हूण डायरेक्टर कोणा म्हूण इचूं वयतले कोण आहा एक्टर कोण कांतार म्हणटा कोण कॉमेडी करता कोण हिरो करता आमच्यान कोणाकूय म्हणोंक जायना सो ज्या मनशाक टॅलंट आहा त्या मनशान त्या डायरेक्टराक एप्रोच जावपा जायो बाबा म्हाका एक चान्स दी रे हांव कांतार म्हणटा और कॉमेडी कोता अशें म्हाका दिसता त्या भुरग्यान वचोंक जाय एप्रोच जावपा जाय कित्याक आतां पयलींच्या भशेन ना तें की तूं कोण आटलो आनी तूं अशें कोन्न एक्टींग कोतो म्हूण कित्याक आतां सारके चड डायरेक्टर जाले चड ग्रूप जाले डायरेक्टरांक जाले एक्टरांची गरज आसता सो ज्या भुरग्याक दिसता आपल्यान ह्या तियात्रा पासत आपल्याको जाता सॅक्रिफायस करूं और आपल्याको कांतर म्हणपाक जाताय और आपल्याको कॉमेडी करूं जाता
और एक्टींग करूं जाता ह्या भुरग्यान जावन हुच्या तरी डायरेक्टर एप्रोच जावपा जाय डायरेक्टर जावन तुजे बगले एप्रोच येतो तो टायम गेलो आदी काय बोरे ते चिटीनी सोहिऱ्याची खबर घेताले एकूच चीट 7-8 पावटी परतून वाचताले उपरांत लँडलायन तो फोन येतोच सारकेच आमी फोशेन भरले पूण बिलां ती वाडोन येतोच तोकलेर हात मारून आमी रडले बायल दीसभर फोनार पेरे पेरे करता मुगे बेंडा वयलें काल साव देंवता रान्नीर कितें ताल्ले सिजता नाका जाल्यो खबरो बायल फोनार सांगता हें आयकोन मुगे रगत सिजता ता पयल्यार काय लोटो दाखयता भायले गेलें आयकोचें पडटा ना तर रातचो उपाशी पडटा सेड्रीक रागार जायनाका हो तुजो पयलो तियात्र म्हणटच आमी जे विनोदी भुमिका करता आसतना आमकां जायते कपडे जाय पडटात हय कपडे जाय पडटाच पूण एक सारको बरो मनीस म्हणटा तो एंड्रू सारको हेल्पफूल म्हाका जाल्यार कपडे आर्टीच्यान जावं केन्ना हांव कितें कॅरेक्टर करता हांव एंड्रूको एडवायस घेतालो एंड्रू हांवें कितको करचें आनी कितें करचें कित्याक तो म्हाका बेत ना मेळलो तेज्या पयलीं हांव तें कळक ना आनी मागीर तो सारको बरो सांगतालो सेड्रीक तुवें एशें करून करूं जाय आनी उमक्याकू कॉमेडिया तुवें उमकें घालूं जाय सांगता तो आनी रोपा आर्टीच्यान पासून तेणें म्हाका जायत हेल्प केलो कित्याक तेका रोप कितलो आहा दिसता तो दितालो आनी थोडो रोप हांव पयशांनी घेतालो कित्याक पयलीं येता म्हणटरी थोडो तरी तुवें दिसपेस करूंक जायो कितें आनी अशें करून एंड्रू बी दितालो म्हाका केन्ना चड गरजे कितें पड जालें केन्ना म्हणटा फोन माताय आनी अरे तुका अमकें आहा मातशें मेळटलें मागीर तें कोण ना म्हणा मुको कोणी मागील जाल्यार हांव तेंका दितां और हांवें तेंका मागील जाल्यार ते म्हाका दिताय सो अशें आसता तें सबस्टिट्यूट कसो म्हणजे दुसऱ्याचो बदली कलाकार कसो जायते फावटी तूं नेसला सारको पेज येता एक पाटी कित्या पासून सबस्टिट्यूट न्हू कितकोन करपाचो तेगे कितें आसतलें कोताच खंय तरी सो पूण म्हाका दिसता ज्या ज्या सुवातेर तुवें सबस्टिट्यूट केला बदली कलाकार थंय तुका जायत्यांनी वाखाणला हय कितें आसता आतां आमी कितें सबस्टिट्यूट आहा तेगे रोल कितें आहा तो आमी पयलीं उलयताय न्हू हिंगा और पयलीं शोज आसना पयलो एक दिसा और 2 दिसा पयलो आमी मेळोन उलयताय कित्याक मागीर मिस्टेक जावपा नाका न्हू कितें सो आमी मेळोन पयलीं उलयताय म्हणटरी मागीर भिरांत मातशें वयता ती पूण जेन्ना आमी सारको अशें म्हणटाय न्हू की म्हाका प्रॅक्टिसा कितें गरज आहा हांव डायरेक्ट वयता आनी परफॉर्मन्स करतलो सो आमी काडटे आनी शोआ दिसाकू पयलीं बॅक स्टेज आमी रिहर्सल करताय उलयताय आनी मागीर परफॉर्म करताय थिंग मातशें तरी चुकताच पूण तूं तरी तें सोन तरी एक दिसा पयलीं तरी त्या कॉमेडियन्साक घेवन तरी उलयता न्हू जाल्यार म्हाका दिसता तें चड बरें कित्याक हाल मागीर स्टेजीचेर पावून तूं हांवें मिस्टेक केली म्हणून नाका और तुवें मिस्टेक केली म्हणून नाका मागीर कितें आसता म्हाका खबर आहा ते भाशेन दोतोर हांव एक सबस्टिट्यूट आनी दोतोर 4-3 जाण प्रोफेशनल आहाय आनी हांवें सबस्टिट्यूट प्रोफेशनल म्हणटा तूं जाणाच प्रॅक्टीस करूं सोदनाय कितें सो ऑन द स्पॉट परफॉर्मन्स केलें दवर तूं सांगतलें तें बॅक स्टेज पूण अशें न्हू की सगलें सारकें जाता इसरोतायच हांव जायत पाट इसरोला प्रोफेशनला मदें मागीर बॅक स्टेजीन मागीर फायरींग आसतायच तूं एशें कोन्न म्हणून जाल्यार तूं चुकला अशें येता म्हजो गुन्या कोण कांय फायदो ना कित्याक हांव सबस्टिट्यूट न्हू म्हाका कोण गायड करचो आसलेलो तुमी तरी हेल्प करूं सोदनाय जाल्यार हांव आनी कितें उलयतलो थिंगा सो अशें म्हाका दिसता पयलीं ल्हान डायरेक्टर आसूं व्हड डायरेक्टर आसूं पूण म्हाका दिसता अशें सबस्टिट्यूट आसा म्हण तुका रातयां भितर कांय सोंपोन कांय पडना तुका तरी आदल्या दिसा तरी फोन मान कोण तरी सांगतलोच सबस्टिट्यूट करतलो कित्याक तो पावना तो मनीस पयलो सांगतलो सो मातशें तें घेवन करपा जाय आमी व्हडले तरी आमी तरी हेल्प करूं सोदनाय जाल्यार आनी आमी अपकमींग कोतो कितें पूण केन्ना आतां तूं थोडे तियात्र शेगीत नाचता तर तुज्या सुवातेर केन्ना तुवें सबस्टिट्यूट धाडला हांवें मुगे सुवातेर सबस्टिट्यूट सद्या म्हाका उगडास ना हांवें धाडलेंच म्हूण कित्याक हांवें सबस्टिट्यूट केला धाडना कित्याक हांव ग्रुपां पडले दोना जुनियर हिगन पयलो तियात्र टुरिजम मिनिस्टर आनी मागीर तेज्या पयलीं ट्विंकल ट्विंकल मागीर 2017 तियात्र एवॉर्ड आनी मागीर टॉम एंड जेरी मागीर तांबडे रोजा तुज्या पयलें आनी मागीर समजा जॅकॉबा चान्स पडलो म्हाका सेड्रीक रागार जायनाका हो तुजो पयलो तियात्र तुवें तियात्र केल्यात तुजे सुवातेचेर तुवें दुसऱ्याक केन्ना धाडूंक ना पूण तुवें दुसऱ्याचे सुवातेर केल्यात हय म्हणटच तांच्या पसत तुजें कांतार
पोटीरसान वियाज मारून आवचीत पावलो गारा सगलो लोक आमगे शेजारी सांगो चोरल्या मोडोन सारा ते आखे गांवांत फामाद फास नासतना दोता किरा तेगे आंगा वेलो सारको मोदी निवडाय गा शिमे वेल्या देंवचारा तेगे न्हवरे जाले 4 तकलेने सारकेंच हुशार ते 15 वर्सांचे आसतना खावंक लागलेले आचार ते पडूंक तांबडे पेर ते हुशार करूंक घेर ताका मिरयो पासून आसपाना ताका कोणूय मारीत फेर वा 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 सेड्रिका कपड्यांचेर आमी उलयताले जायते कपडे जाय पडटात पूण हालीं हालीं लोकूय उलयता आनीक कलाकारूय उलोवंक लागल्यात आमी पळयतात की जायते फावटी मर्याद नासलेले न्हेसप आमच्या पालकाचेर चडशे विनोदी कलाकार हाडटात असो बोवाळ पडला खरेंच आमकां अर्दे कपडे घालून ही भुमिका करपाची गरज आसा ना जो कोणाक फेशियल एक्सप्रेशन आहाय आनी जे कोणा बॉडी मुवमेंट ऑर हें आहा जाल्यार तांकां दिसना अशें रोपाचेरी अशें करून ताका कॉमेडी आहा अशें म्हूण कित्याक म्हाकाय पयलीं दिसतालें कित्याक हांव पयलीं अपकमींग येतालो न्हू म्हाकाय दिसतालो हांवें रोप गायलो कितें फानी अशें गायलें ऑर कितें मुडे गायले ऑर जेन्ना हांव कॉमेडी करता तेन्ना चेडवांगे अशें करून कितें सारकें मुडे गायलें ऑर जेका म्हणटा आमी जी कॉमेडी करता वल्गर कॉमेडी कितें सो म्हाका दिसना अशी ती सारकी अशें म्हूण ज्या मनशाको तरी उतरान कॉमेडी आहा ते गरज ना तेगे ड्रेसिंगा हाटीच्यान कितें अशें म्हाका दिसता सेड्रीक बाब आयज नवे भुरगे पालकर येतात ताणें लोकांक कसली कॉमेडी दिवपाची गरज आसा जे कोण न्हय भुरगे येताय तेमी म्हाका दिसता तशें की तेमी न्हये कॉमेडी दवरूंक जाय न्यू मिन्स आपल्यागे न्यू आयडिया दवरूंक जाय ते पयलीं जालें तें जालें कितें सो मिन्स तियात्रा वरवीं तियात्र कितकोन आहा बेज ऑन आनी तियात्रा स्टोरी कितकोन वयता ते भाशेन एक बरी डिसंट कॉमेडी दवरूंक जाय मिन्स आपल्यागे एक स्टायल दवरूंक जाय कितें सो आपल्यागे स्टायल आपल्याक कितकोन सूट जाता सो तेश कोन्न करूं जाय कॉमेडी जाच्या उद्देशीं तांचेंय नांव उरतलें आनी जितले फावटी तो येता तितले फावटी लोक हय हां बाबा एक कॉमेडी ती आनी हो तो हां अशें म्हणटले कितें सेड्रीक विचारता म्हण रागार जायनाका हो तुजो पयलो तियात्र तरी आसतना आयज 10 वर्सांचो अनुभव तुका आसा तर ह्या अनुभवा फाटल्यान तुजे बरोबर कोण कोण आसा जाणें तुका आदार दिला जावं जांचे बरोबर तुका न्हेसोंक संदी मेवल्या पयलो म्हणटा आवरेल एक बरो हेल्पफूल तो कोलवाचो मागीर प्रिंस जाकोब सारको चड सारको सांगता तुगे अशें कितें चुकलां कितें ना तें बरो गायड करता इवन जॉन डिसिल्वा बरें हेल्पफूल ते बरें तुका गायड करता आनी अशें करून जायते जाण आहाय आनी थोडे आहाय म्हणटाय न्हू भिकाऱ्या नसाय म्हणून मिन्स मुगे कोटें कितें पडा तुगे कोटें कितें पडा जेन्ना बो कोण आमी परफॉर्मन्स कोताय ते दोना कितें कित्याक हांव उगडा आसा जेन्ना हांव एक तियात्र कोतालो आनी प्रॅक्टीस चलताली अशी कोन्न आनी प्रॅक्टीस म्हाका तेतून सारको बरो हांसपाचो असो कॅरेक्टर आहलोलो जावं रोल आहलोलो आनी मागीर प्रॅक्टीस चलो ते दोना कोण तरी डायरेक्टरा पीन मारली आनी म्हणूंक लागलो तियात्र व्हडलो जातलो तें तेगे कट केलें आनी मागीर आनी अशी कोन्न आनी थोड्यो प्रॅक्टीस चलता ते दोना परतून म्हणूंक लागले कित्याक तेंकां खबर आहा आमकां चोय आमी कितें आसता आमी प्रॅक्टीस कोतना आमी कोटा हुंच्या डायलॉगाचेर आमकां चड लाफ्टर मेळटलो ऑर हांस येता तो पूण हिंग प्रॅक्टीस चलतना तूं जुनियर आहा आनी तितून मत सिनियर आहा जाल्यार सिनियर आहाय ते पयले म्हणटा कट करता तियात्र चड जातलो सो कोणाकू नाका स्वता कोण वयर सरलो सारको सांगपा म्हळ्यार सो म्हणटाय न्हू भिकाऱ्या नसायच कित्याक आनी सिनियर आसतना सिनियराक तरी लोक हांसना आनी जुनियर येन तरी लोक हांसोता जावं तो लाफ्टर हाडटा जाल्यार तेंक तें समथींग डिफरंट दिसत मागीर सो अशें कोन्न जालें आनी मागीर तियात्र चलपा स्टार्ट जालो आनी तियात्र चलतालो मागीर आफ्टरवर्ड मागीर परतून जालें कितें तें कट कर एक्चुली थिंग सारको बरो लाफ्टर पडटालो मागीर आतां कितें करया ते प्रोफेशनल न्हू तांकां रिस्पेक्ट दिवपाकू पडटा आनी तांकां लागून मागीर डायरेक्टर कितें करता तेंगे उतर मोडून बरें दिसना म्हणटा आनी मागीर डायरेक्टर जुनियर न्हू सो म्हाका तो मागीर म्हणटा कट करूं हें म्हाका न्हू हें एसोले ह्या फिल्डांत जे कोण अपकमींग एक्टर आहाय तांकां सगल्यांकूच जाता जो कोण सांगूंक सोदना आसतलो बट हांव सांगूंक सोदिता अशें जाता ज्या मनशान म्हाका म्हणलो न्हू की ताका तें दिचें न्हू कितें तो तियात्र व्हडलो जाता आज तेच नाय गोंया हिंगा लंडन पावले जोरी तर तुमी तरी त्या टायमार तरी म्हाका शापून केलोलो जाल्यार आज हांव हिंगा आहा तुमी हूंय हाय
तुम लंडन पावल चोय कळ्ळें न्हू जायत जाण आमगे बरो प्रोफेशनल आहाय ते लंडन पावले मिन्स हांव तेंची क्रिटीक मानाय असो बट मुटा आमी जरी तर आम मुटाय न्हू एक झाड उमटायताय जाल्यार आम आनी एक 2 झाडां रोवपा जाय कितें जाल्यार हांव कितें म्हणटा जरी तर तुम लंडन बा वचपा आहाय जाल्यार जेन्ना एक न्यू कमर आसता अपकमींग आसता तुम तेका ट्रेन करपा जाय कितें तुम तेकाय वयर सरोन दिनाय तेकाय थिंगा काबार करताय आनी तुमी आसनाय तुमी लंडन वयताय जाल्यार अशें करून तियात्र आनी मुखार कितकोन चलतलो आमी तांच्या पासत एक कांतार भेटुया सो अशें करून गोंयचो आवाज हांव एक कालची कोडी कांतार म्हणटा न्हू सो जेन्ना म्युजिकल शो म्हाका लेनॉय मेळ्ळो लेनॉय म्हाका म्हणूंक लागलो एक म्हणा 2 म्हण हांवें मागीर म्हळें लेनॉय आनी हुंची म्हणटलो मागीर लेनॉय म्हणूंक लागलो तूं पोन्ने हॉलतेर म्हण तुका तें बरें सूट जातलें सो हांव अशें करून लेनॉया 2 कांतार म्हणटालो एक पोन्ने हॉलतेर आनी एक कालची कोडी म्हण तूं म्हणा पोन्ने हॉलतेर म्हणटा आनी आल्फ्रेड रोज म्हगे सारको फेवरेट सिंगर ओके शेमाय मोजी बोरी मोग मोजो कोरी भावाक जाय नसाय तुजो मुक्ती करता आमचो करिना उलोयतालेत पिसाय पूण हांव कितें करूं तिका फकत म्हजी आसली चोड आपुरबाय देवान तिका वेली घर जालें खाली काळजाक जालें हाय पूण मोरीचे आदी तिणें अशें केलें घर आपले म्हज्या भावाक दिलें बाडबेस दुसऱ्याच्या नांवार केलें शेत आसलेलें तें भयणीन व्हेलें भावाचे भयणीचें काळीज कोशी जालें म्हज्या तोंडानूच पोळें आलें कोणशाक एक पोन्नें हॉलतेर आसलें तें हाडलें आनी म्हज्या हड्ड्यार घालें खरेंच तुका तुजो आवडीचो आल्फ्रेड रोज म्हणटोच ताची कांतारां तुका जेरूल आवडटलीं तर सेड्रीक रागार जायनाका हो तुजो पयलो तियात्र आनी आतां तुका 10 वर्सांचो अनुभव आसा म्हणटच तूंय थोडो भोव सिनियर जाला तर जे भाशेन सेड्रीक म्हणटा की नवे जे भुरगे पालकाचेर येतात एक विनोदी कलाकार येतात ताणें आपलें स्वताचें कितें तरी हाडचें जे भाशेन आमी रसलिंग पळयता आसतना एकल्याचो एक ऑप्शनल एका रसलराचो एक वेगळो कितें तरी पोज आसता आनी तातूंतल्यान तो आपूण जैतिवंत जाता तेच भाशेन ह्यावूय मळाचेर आयज तें दवरपाची गरज आसा सेड्रीक खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो तुजे विचार आमी लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केलो आनीक ह्या नव्या भुरग्यांक एक वेगळे तरेचें मार्गदर्शन ह्या कार्यावळींतल्यान फावो जातलें हातूंत इल्लोय दुबाव ना खरेंच तुज्या मोलादीक वेळा पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं तुकाय बी आनी इतल्यानूच सेड्रिका सांगताक आयची ही माणकां मोतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस नांव म्हजें पीके म्हटल्यार वळखता आख्खो गांव नंबर 1 बार्बेर म्हटल्यार लोक मारून येता दाव केसांची स्टायल जाय तशी मारता देखून हो लोक म्हजें कोतायस ती मोसांव नांव म्हजें पीके म्हटल्यार वळखता आख्खो गांव व्हडले व्हडले मुनीस शॉपार मजा येता बरे केंस मारल्या म्हूण टिपसूय दिता भायर वचपाची गरज ना हांगासर पयसो जाता देखून हो लोक म्हजें कोतायस ती मोसांव नांव म्हजें पीके म्हटल्यार वळखता आख्खो गांव